तू आमदाराक बदनाम करता, तू पुलिसांक बदनाम करता, तू स्वता बदनाम जाता, तुझ्या बायलेक बदनाम करता. म्हणजे तुझे खरे कितें नाटक? तू खंयच्या अधोगताच्या इशाराचेर हे नाचता हे म्हाका म्हणपाचें. आनी दोन दोन स्टेटमेंट काडटा त्या सिद्धीचेर आतां कोणें भरोसो दवरपाचो, विश्वास दवरपाचें? सगळें कॅन्सल करा मरे, तें जायना. कित्याक तेका हिरो करून दवरला म्हाका काय कळना. तेका हिरो केला तो कित्याक? तो फटी नाटक. ते नाटकाचेर नाटक करीत आसा. पयलींचे एक दिता मागीर दिता. कोणी विश्वास दवरपाचो आतां हेचेर? विश्वास कोणी दवरपाचें? पळय ताणें स्टार्टींग सांगलें की पुरो ग्रूप आसलेलो म्हणून, पुलिसांचो सगळो ग्रूप आसलो आनी आपल्याक सगळें कळलें. तो पीसी आहा तो तेकाय बदनाम करता, ते खंयच्या आदोगादाकूय बदनाम करता, आमदाराकूय बदनाम करता. खरें कितें आसा तें स्पश्टीकरण येयत ना फुड्यान, स्पश्टीकरणूच येयना फुड्यान. तूं धा भशेन कित्याक उलयता? तूं लोकांक गन दाखोवपी, तुका गन दाखयलें म्हणून तुजो स्टेटमेंट तुवें चेंज करपाक जाता. स्टेटमेंट चेंज करपाक खरें म्हणून जाल्यार तेणें स्टेटमेंट चेंज करपाक घालता गुळी घाल. तेका गुळी थंय घातलेली जाल्यार एक व्हडलें हें जावन येतलें आसलेलें. तें तूं करना. तूं भायर सरता एक उलयता, भितूर आसतना एक उलयता, तुज्या बायलेक हाडलेली तेन्ना तूं एक उलयता. कितें चल्लां कितें? खरें म्हणून जालें न्ही. तो पळय पीसी आहा तेणें ज्या रितीनी तेका व्हेला अशें दिसता की एक व्हडलें नाटक. त्या पीसीकूच तेणें पयलीं धमकी दिली, त्या पीसीक तेणें धमकी दिली आसूंक शकता. तेका कोण, हांवें हेज्या पयलीं सुद्दां सांगलेलें पळय, एक कोण तरी आदोगत आसा तेणें तेका मिसगायड केली. पयलीं तो त्या आमदाराक तेज्या बापायन तेका ती प्रॉपर्टी सगळी घेवन दिल्या. तो तेच्या वांगडा बाबा बाबा करून तेंच्या त्या आमदार एक्स मिनिस्टराच्या फाटल्यान तो भोंवत आसतालो आनी तशें करून तेणें ती सगळी प्रॉपर्टी आपल्याक घेतल्या. तेणें त्या आमदारान, त्या मिनिस्टरान, एक्स मिनिस्टरान तेच्या नांवार सगळें केलें. आनी जेन्ना तो तेका दिवपाक वयतालो तेन्ना तेणें कितें केलें? तेणें काडलें आनी तेका दिना म्हणलें. आनी ज्या आदोगाता वांगडा तो काम करता त्या आदोगातानूय तेका मिसगायड केलो आनी हे सगळ्यांतलें नाटक जालें. आदोगात कोण तो पळया मरे. तो थंय पर्यंत पावलो सेटलमेंट करपाक लागून, तें पळया मरे. आनी तो पीसी आहा तेका घातलो फोंडान आनी दोन दोन स्टेटमेंट काडटा. त्या सिद्धीचेर आतां कोणें भरोसो दवरपाचो, विश्वास दवरपाचें? सगळें नाटक खंयसून खंय कितें कितें करता म्हणून कोणें विश्वास दवरपाचो तेजो? म्हाजें जाल्यार अशें मत आसा की विश्वास तेणें कसो दवरपाचो? तो आतां काल भायर सरतना येता, तो आतां इतलो बिंदास सांगता की आपल्याक हें केलें. पुलिसा वांगडा आसतना तो असो उलयता, भायर येयल्यार एक उलयता, भितूर आयल्यार एक उलयता, स्टेटमेंट वेगळो दिता. म्हणजे ती नाटक करता तो अशें दिसता म्हाका. सगळ्या लोकांक पिशान काडटा तो. हें कितें नाका जाल्लें? तो सगळें नाटक करता कशें दिसता. पळय कितें आसा न्ही, तूं व्हडलो एक क्रिमिनल, तुका व्हडलो क्रिमिनल म्हणून कोणें कितें तरी आतां जाग्याचो तूं म्हणजे जमनी सगळ्यो खाता अशें म्हणून तूं हें आसलेलो. मागीर आतां तूं जमनी खाता, तूं भायर सरतना एक तुजें वयता, परत तूं हाडटा गन दवरलेलें. खंय गन दवरलेलें? तुका गन दवरता म्हणून तूं कितेंय सांगता? हां, तूं कितेंय सांगता. परत आतां भायर सरलो आनी एक स्टेटमेंट काडटा. तूं खंयच्या आदोगादाच्या इशाराचेर हे नाचता हें म्हाका म्हणपाचें. कोण तो आदोगाद ज्या इशाराचेर तूं नाचता? सिद्धीक हांव विचारूंक सोदतां, बाबा खंयचो हो आदोगाद आसा तेज्या इशाराचेर तूं नाचता? तीन कडेन तीन स्टेटमेंट तुजो. कोणें विश्वास दवरपाचो? तूं आमदाराक बदनाम करता, तूं पुलिसांक बदनाम करता, तूं स्वता बदनाम जाता, तुज्या बायलेक बदनाम करता. म्हणजे तुजें खरें कितें नाटक तें पयलीं लोकांक कळपाक जाय. मिसगायड करूं नाका, हांव अशें म्हणटा. म्हाका आतां एखादो कोणें तरी गुळी लायता म्हणटा, अरे मरता मरो चल, तूं वयल्यान मेल्यार आनीक नाटक उत्पन्न जातलें. तुका कोण मारतलो? तुवें त्या पीसीक हांगा हुबळी व्हेलो पळय, म्हाका अशें हें म्हणजे इन्क्वायरीचेर म्हाका मेळ्ळा त्या पीसीक दादागिरी केली तुवें. तूं आतां तुजो मोबायल काय ना, तेजो मोबायल घेवन गेलो मरे तो. तें तो सांगिना. त्या पीसीची वाट लायली तेणें. हां, अख्ख्या डिपार्टमेंटाची वाट लायली तेणें. तो स्वता आपूण बचावाक लागून सगळ्या डिपार्टमेंटाची वाट लायता तो. आतां पळय तेका थंय व्हेलो, मोटरसायकलीन व्हेलो, तेका थंय गन दाखलो, गुपचूप वयतलो तूं परतून, कांय ना तुजें. आनी मोबायल तेजो काडून घेतलो. तरी बरो तो पीसी काडून पुलीस स्टेशनार तो सरेंडर जालो म्हणून. ना जाल्यार कितें आसलेलें म्हाका सांगा. अशें करून तो मिसगायड करता. आतां तीन कडेन तीन तेजें नाटक जालें. हांव जाल्यार असल्या लोकांचेर विश्वास दवरिना. कळ्ळें तुका? पुलिसाक खंय तरी पळय कितें आसता मरे, पुलिसाक कितें सक्षम ना कितें. तो जेन्ना थंय गेलो थंय सुद्दां तेका गन दाखयलें तेणें आनी तेजो मोबायल काडून घेतलो. हेज्या बद्दल पुलीस चवकशी करता. तेजे कडेन तो मोबायल, त्या पीसीचो मोबायल आसा, तो खंय आहा कितें आहा तेणें विचारलें, तेंच्यांनी तेका विचारलें ना. तेजे कडसून अशें म्हाका सांग, सिद्धीन हेका
सलमाना कितें अशी इन्क्वायरी करपाक तेंच्यांनी ताका अरेस्ट करून दवरला? कितें प्रॉपर्टी बरोबर, ती प्रॉपर्टी कोणाची तेणे आपल्या नावार केल्या, ती तुमचे कडेन मामलेदार कलेक्टर जे लोक रजिस्टर करता प्रॉपर्टी कोणाची तेणे करता ती सगळी कॅन्सल करा मरे, ते जायना. कित्याक ताका हिरो करून दवरला म्हाका काय कळना. ताका हिरो केला तो कित्याक, आनी असो कोण आदोगाद तेज्या वांगडा आसा जो ताका हिरो करता? कळ्ळें तुका? पळय म्हाजी प्रॉपर्टी तेणे आपल्या नावार, हांव ना बी म्हणून तेणे आपल्या नावार केली. कोणे केली? ह्या मामलेदारांनी आनी ह्या रजिस्टर ऑफिसरांनीच केली न्ही. आतां कित्याक ती कॅन्सल करून जायना? हांव जिते आहा न्हू, म्हाका परतून दिया न्हू, सगळे भायर मारा न्हू तेजे पेपर. कित्याक ताका नाटक करूंक लायता आनी तुमी बी नाटकांत त्या सहभाग जाता अशें म्हजें म्हणणें. काल तेजो हांवें परत म्हणलें, धांवता तो सांगता हय आपल्या पुलिसान, अरे तूं रिपोर्टर विचारता तो हय म्हळ्यार म्हणटा. हें कितें नाटक? स्थिर ना तो. म्हज्या कोतान सुलेमान स्थिर ना. तो आत्तां हांगा आसा, आत्तां थंय आसा तो. आनी तो हांवें हेज्या पयलीं सांगलेलें कोण तरी एक आदोगाद आसा, तो तेणें तो आदोगादा कडेन गेल्लो, तो प्रॉपर्टी खरें म्हणून जाल्यार एमएलएक दिवपाक तयार आसलो. ज्या आदोगादा कडेन तो गेलो त्या आदोगाद तूं तांकां कित्याक परत दिता? तुज्या नांवार आहा म्हळ्यार कोण आहा ते अशें तशें करून ताका भुलयलो आनी इतलो फोणान त्या आदोगादान ताका घातला. म्हाज्या तेणें ताका सांगपाचें कितें आहा तें तूं राजिनामा दी आनी समोरे वच, आनी कितें आसा फॅक्ट अशें कितें आसा न्ही, सेंट्रलाक सुद्दां अशे खुबशे मिनिस्टर आपूण राजिनामा दिता, इन्क्वायरी करा, आपूण तयार आसा म्हणटा. तेणें तशें म्हाज्या कोतान म्हापशाचो आमदार आसा तेणें फुडें सरचें आनी तेणें सामोरे वचपाचें, कितें फॅक्ट आसा तो लोकांक दाखोवचो. सुलेमानाचें हें नाटक पळय डेली चल्लां हें बंद करपाचें. तेणें फुडें सरून राजिनामा तेणें दिनासतना सुद्दां, आमदारकीचो राजिनामा दिनासतना सुद्दां तेणें सरळ पब्लिकाक सांगपाचें आपूण इन्क्वायरीक फुडें सरपाक तयार आसा. तेणें हात वयर काडपाचो न्हू. हे नाटकाक आज पूर्णविराम जर दितलो जाल्यार आमदारान फुडें येवपाक चड गरजेचें. अशें क्रायमा कडेन दिलेले काबरूच जालें. क्रायमा कडेन दी म्हणून तो सिद्धी सांगतालो न्हू, दिया क्रायमा कडेन. पण आमकां दिसता आमचे पुलीस जे आसा गोंयचे ते समक्ष आहा की हेजी इन्क्वायरी करपाक. जर तांकां दिसता की हो सिद्धी नाटक करता, दिया क्रायमा कडेन. तुमी कित्याक ना न्हू, तुमी कित्याक ना? जसो तो PC थंय वचोन सरेंडर जालो पळय, तो कित्याक ना म्हणून ताका जेन्ना आपल्याक आपूण खंय तरी फोंडान पडटलो अशें दिसलें आनी तो सरेंडर जालो. ताकाच लागून अशें दिसता की सगळ्यांनी हें जावचें, चल करा इन्क्वायरी. ह्या नाटकाचें एंड जावपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी फुडें सरोन सपोर्ट करपाक जाय. गोंयचें नांव बदनाम जायत गेलां, गोंयाचें कांयच उलयना. पुलिसांचेर विस्वास लोकांचो उरलेलो आसा, आमदारकीचेर विस्वास उरलेलो आसा, सरकाराचेर विस्वास ना लोकांक. कितें चल्लां म्हणून खंय तरी हेका जर एंड करपाक जाय जाल्यार हें सामोरें जावपाक जाय.